सर आमी पळयता आयज पर्रा लोबोवाडो हांगासर एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा. एक्चुअली प्रकरण कितें हो? ना आमचो तो भुरगो ह्याच घरांतलो लोबोवाड्यार. तो एकटोच रावतालो. हे दिसांनी मातसो सीक आसलो, तो खूब सीक आसलो. ताका आमकां शेजाऱ्या कडसून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तो 4-5 दीस जाले घरांतलो भायरूच सरना म्हणून. तर मागीर आमचो वॉर्ड मेंबर आसले ते येवन थंयसर दारार मारले, उलो केलो ना. मागीर तेणें म्हाका फोन केलो. मागीर तेज्या नंतर आमी पुलिशेक इन्फॉर्म केलें आनी आतां पुलीस येवन मागीर दार चवशी सायडीन आमी चॅक केलें भितर वयपाक कितें चान्स आहा जाल्यार. मागीर फायर फोर्साक फोन केलो आनी तेंच्यांनी तें दार उगडून भितर वयता जाल्यार तो हॉलानूच बॅडीचेर न्हिदला, थंयसरूच सोंपलेलो आहा. कितें नांव बीन तेंचें? तेचें नांव मवीन डायस. एज अंदाज एज आसतली तेची रफली 50 क्रॉस आसता. कितें तेंचे फॅमिली मेंबर बी? आतां फॅमिली मेंबर तेचे सगळे पयले मेल्ले आसले, पूण आतां तेजी आतां दुसरे हांगा कितें आहा फॅमिली मेंबर जाल्यार आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. पुलिशेक जे आमी आसले पळय जाणा ते सांगलां. आतां ते इन्क्वायरी तेंची चालू आहा.